हॅलो वासंती वासंती खंय गो तूं न्ही झाला कितें मुगो मातसो घाई गडबडीन आहा गो कितें जालें ना मुगो पणजे मुगो आमगेल्या क्लबाची मुगो प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली गो हय 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 कितें जालें आमचे 11 जाण मेंबर न्हू गो तितूंतल्यान हांव तें हें आयज एकादस न्हू दोणे घेवन गेल्लो गो फळार हय फळार दिल्लो ते मुगो 2 जाण मेंबर आमचे उरले 9 जाण नात मुगो हय म्हाका कळना ते 9 जाण वावले आसतले म्हणटा तूं आसूं येता गो कितें जालां मुगो हिंच्यांनी पयलीं पावसा पयलीं खोळयो बी काडपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो काडूना पणजेन उदक भरलां त्या नेटा भितर म्हाका दिसता मुगो ते व्हांवून गेले कितें खंय आमोण्या आमोण्या कितले 9 जाण बुसकायताले येत न्हू मुगो आमचे न्हू आमगेले खो वचपाक ना पंढरपुरा वचपाचें आशिल्लें जाल्यार केन्ना वचपाचें न्हू गो आयज आयज पर्यंत पावोंक जाय आशिल्लें चड करून मुगो पंढरपुरा पावना म्हणून बेगी बेगी सांखळे बी वचना मुगो हय सांखळी आतां सगळी हय पंढरपूर हय विठ्ठल थंय न्हू गो बंगल्यार न्हू गो हांगा गो देवळाडे विठ्ठल रखुमाईच्या हय हय आयज एकादशीक हुस्को म्हणजे वांगडा आमच्या गोंयकारांचे 11 जाण नाच जावप म्हणजे फकाणां जालीं न्हू हुस्को म्हाका हय कोण ना 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 म्हाका मग आनी एक कितें दुबाव मारता ते खळखळोन व्हांवून गेल्या काय हिंच्यांनी आपूण उडी मारून ते न्ही मदीं तो लोबो काकाक मदीं बुसकोवन काडलेलो न्हू हय त्या खातीर बी कांय कळना कितें ना 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 दुसरे कडेन खंय वयचें ना ते कितें जाणा मुगो भटाक सांगून तेंच्यांनी हें केल्लें न्हू गो सांगणें घातलेलें न्हू गो हय दुसरे कडेन वहना म्हणून आमचे क्लब सोडून दुसऱ्या क्लबान वहना म्हणून हय म्हणून म्हाका दुबाव मारता गो हय आतां कितें करुया फाल्यांचो दीस पर्यंत वाट पळोवया खंय आमोण्या बी बुसकयताले वयर सरोन एखाद्रे सांखळे सापडटले देवळाडे हय हय चैत्री जाता थंय गो हय आयज एखादीच गर्दी आसतली न्हू हय म्हूण समजा तर तुका कोणी रोकात बी मेळ्ळो कितें फेसबुकाचेर बी हें येयलें जाल्यार म्हाका मातशें धाड आं हय म्हागे आमगेले 2च उरले आतां आनी आतां 11 तारखेक जाय न्हू गो ते हय हें आहा न्हू गो आमची वर्साची हें एजीएम एन्युअल जनरल मिटींग तेका लागून आमी सोदताले जाल्यार हे 9 जाण गेले न्हू गो हय म्हणून मातशें पळय आं एकादशीचें टेन्शन दिलें म्हणून नाका बरें 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 हांवूय पळयतां बाय बाय मेळ्ळ्या पुरो